कितें जालां, आम आदमीन मुवमेंट स्टार्ट केलो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन 3 म्हयने पयलो. आनी जालां कितें आतां, तेंचो होल्ड जो आतां जो आम आदमीचो आहलो तेणी पळय मातसो त्या दिसांनी पळय कितें केलेलें तें आतां तें डावन वचत आहा. वयसर आमी वयता थिंगासर तें डावन पडटा. आनी कितें जालां विथ फ्रस्ट्रेशन हें सगळें चालू आहा. हो आम आदमी आतां अमीत तो आम आदमीक बसला तो पयलोय आहलो. तो पयलो आहलो बीजेपीन सान हेका धाडला आम आदमीन. कित्याक हो आनी खंवटो तुमी जाण आय.टी. पाकाच्या टायमार हे दोगी बाराबर आसले. आनी एकाच आय.टी. पाकाक न्हूच ना ते खुबशा डिलांनी ते बाराबर आहा. आनी एका आम आदमीक धाडला फकत काँग्रेसीचे वोट फोडपाक. आनी दुसरे ही फॉरमॅट तिकेट मेळपाचें तेका सुदेशाक आनी तेका काडला आनी बीजेपीन धाडला. हे लोकांनी चिंतूंक जाय. आनी हो मनीस कितें तोंडान उलोवपी, आमी कामां करपी. आमच्या टायमार सावन हांव कामां करून येयलेलो आहा आनी आमची कामां दिसती पडटा आमच्या टायमायली. आनी खुबशीं कामां हिंगासर आतां 10 वर्सां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी फाटीं गेल्ली आहा. आनी ही लोकांची कामां आतां भोंवताना आयकल्या ते हिसपान खुबशीं कामां लोक आमच्या त्रासान पडलेले आहा. मेन म्हणल्यार ते जॉब, मागीर खुबशे आनी आतां आमी सांगलेलें आहा ऑलरेडी आमचे ग्रावंड जाय आमच्या भुरग्यांक. आमी हिंगासर सांताक्रुजान 2 ग्रावंड बांदलेले आमच्या टायमार. आनी अशे 2 ग्रावंड खंयचेच कॉन्स्टिट्युन्सीन गव्हर्मेंटान बांदलेले 2 ग्रावंड ना. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 3 ग्रावंड जावपाचे. आनी हे म्हाजे मामीचें सोपण आनी म्हाजें सोपण चिंबला ग्रावंड. म्हाका थिंगासर 2 ग्रावंड जाय कित्याक चड भुरगीं आहा ती सायडीच्यान. आनी तितलेंच न्हू, खुबशीं कामां आमकां करपाचीं. अशीं पळय एलिगेशनां हे पळय घालता ही फटकिरी एलिगेशनां. आनी आमकां गवर्नमेंट येयला आनी गवर्नमेंट येवपाचें आहा पळय म्हणटा ही सगळीं बोंडलां. आनी लोकांनी हेंचें आयकपाचें ना. आनी आतांच आमच्या पार्टयेन आतां लोकांचो विस्वास जोडपाक आमी सोबती गेल्लो आहा आनी एफिडेवीट वा सायन केलेली आहा. मात आमी तर हांवें तर म्हाजे सायडीच्यान तुका सांगता हे करूंक नासलेल्या पासून हांव सारको फेथूल रावपी काँग्रेसीक. आनी केन्नाच आयज पासून हांव खंयचेच पार्टीक वचूंक ना. हांव स्टार्टींग सान काँग्रेसाक आहलो आनी खंयचेच पार्टयेक केन्नाच वचूंक ना. आनी मामीनी म्हाका सांगलां हेच पार्टयेन राव म्हणून. आमकां अशी पयशांची आशा आहली जाल्यार खूब व्हडली एज्युटेशनाक गेलेली आहा. आनी असले खुबशीं बॅकाक घेवन पासून आमचे फुडें येयलेले. आनी आमी खंयचेच एज्युटेशन आमी पिड्यार जावंक ना. आमी एक पार्ट लोकांच्या हारा रावले, आमी सदांच लोकांच्या हारा आसतले. अशें म्हाजें आनी मामीचें अशें चिंतप. आनी एक म्हाका हिंकां सांगपाचें ह्या हेजें आमकां एक्जिबिशन घालता तेंकां की जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका 2 पार्ट म्हाका काँग्रेस टिकेट डिनाय केल्या, दोनी पार्ट म्हाज्या फुड्यान बीजेपीचो ऑफर येयलेलो. फर्स्ट टायम ऑफर येयलेलो वीथ पयशे बाय जाल्यार दिता म्हणटाले कितले मागता तितले. आनी म्हाका एक दीस मामीन आनी आमी सदांच डिसिजन केल्लें बीजेपीक आमी केन्नाच वयचे ना म्हणून. त्या टायमार आमच्या फ्रेंडांनी एकलो आमचो लुकास म्हणून बरो फ्रेंड आमचो, तसोच कायदो सायमन ताका सगळे लोक वळखता, तसो आमचो कृष्णा म्हणून आहलो. हेणी म्हाका सांगलें की तुका म्हणाले आमी एका जाग्यार वता यो रे म्हणाले. हांवें म्हणलें वता तो तरी सांग. ना म्हणा तूं यो म्हणाले आमी वता. हांव सुद्दां कोणा एका जापोटराक तेंच्या म्हाका मेळयता म्हणून. जेन्ना पिलार पावले तेणी म्हाका सांगलें की परेकार तुका विष्णू वाघागेर बसला म्हणून तुका हाड सांगला म्हणून. तेका सांगलें टर्न मार आनी हांव टर्न मारून घरा येयलो फर्स्ट टायम. सेकंड टायम हांव मामी मागीर आमचो यतीश नायक आनी प्रवीण सांट्यो आमी कारावत भरले. आनी मागीर येताना बरोबरी तेणें म्हाका सांगलें म्हाका आपणाक बरें धड लागना, ही तुकाय टिकेट मेळची ना, आपणाकय मेळची ना आनी आपूण तुजें उलयलां आनी तुकाय हाड सांगला म्हणून. आनी तें सांगलें ना रे तूं वच रे म्हणून, हांव आहा थिंगाच रावतलो म्हणून. आनी अशें करून हांव खंयचेच पार्टेक आयज पासून वचोंक ना आनी ह्या फुडें केन्नाच वयचो ना. आनी म्हाका एक सांगपाचें आहा की हे आम आदमी आनी बीजेपी पार्टी हे दोनी एक जालेले आहा. हे भितरल्यान एक, हे फकत एक जाल्या. आनी तुमी जाणा TMC पार्टी हे सगळे तिगीसान एक जाले. आतां TMC पार्टी तुमी चिंता 3 म्हयने आदींच येता एक पार्टी, हे कुसकुटाचें काम करिना आमच्याच गांवान, येता आनी बसता 3 म्हयन्यांनी, 3 म्हयने आदीं येवन बसता. हेचो मिनींग कितें? हे फकत येयले आनी पयला काँग्रेसीचे वारें जाला म्हणून सगळ्याक काँग्रेस जालेले आहा. तेका लागून हिंकां हाडल्या वोट डिवायड करपाक. मात आमचे गोंयचे लोक खूब शाणी आहा आनी डिविजन जावपाक कशेंच दिवचे ना. सगळ्यांक गमलेलें आहा की हांकां बसयल्या, हांकां हेच बीजेपीच्या मनशांनी बसयल्या पयशे दिवन. फकत
काँग्रेसचे वोट फोडपाक आनी तेंचे कितें जावपाचें आहा आनी काँग्रेस आमची फूल मेजॉरिटी येतली आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या म्हाका एक चान्स दिवन तुमी पळयात. हांव केन्नाच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक लेट डावन करचना. सदांच हांव आमच्या टायमार सान हांव लोकांच्या बरोबर आहा. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचेर वायट येयलां, जावं ती म्युन्सिपालिटी, जावं ती PDA, जावं ती खुबशी जेन्ना उदीक येतालें आमच्या रोडार, आमची शेतां पिड्यां जातालीं, आमच्या गांवांत बांद मोडलो, तेन्ना त्या टायमार विक्टर MLA आहलो. तेन्ना लोकांनी ताका रिक्वेस्ट केलो की आरे बाबा तो बांद म्हणून कित्याक शेतां पिड्यार जातालीं हारसाण वचून. त्या टायमार आयकोना म्हणून तेन्ना आमी एजिटेशन करून आमी रस्त्यार न्हिदलीं. कम्युनिटी रस्त्यार न्हिदोन आमी आमचो गांव सांबाळलेलो. आनी ह्या फुडें पासून खुबशीं कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अशीं आहा की व्हडलीं व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां येयलेलीं आहा आनी येवपाचीं आहा. ती आमच्या गांवचेर तर वायट येतले जाल्यार आमी सदांच ताका ओपोज करतले. आमचे दार आमच्या टायमार सान ओपन आसले आनी सदांच आसतले. आमी आसोसर आमचे दार लोकांक फ्री आहा. आमी जेन्ना घरान भितर बसता आनी कोणें तर दारार मारले जाल्यार आमकां भितर रावनूच गमता हो मनीस कोण पयसुल्लो येयला म्हणून, म्हापशेंचो जावं मडगांवचो जावं वास्कोचो येयला म्हणून. कित्याक आमचे हिंगा सरावंडींग लोक आहा ते केन्नाच दारार मारिना. आमचे दार ओपन आहा, डायरेक्ट येता आनी सोफार बसता आनी अशेंच आमकां रावपाचें आहा.